गोंयांतल्या 3 पोटवेंचणुकांची अधिसुचोवणी आयिल्ली तेन्ना पणजेची सुवात रिती जाल्ली. मात तेन्ना निकतीच वेकन्सी जाल्ल्यान तिनूच मतदारसंघ पोटवेंचणुकेक घेवन पणजेक कुशीक दवरली. सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण हे आचारसंहितेच्या काळांतच पणजेची पोटवेंचणूक घेवपाची तयारी चल्ल्या. चालू वेंचणुकेच्या आचारसंहितेतूच पणजे मेकळी करपाची तयारी. मे म्हयन्यांत पणजेची पोटवेंचणूक जावंक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात. लोकसभा वेंचणुकेच्या निमाणे फेरयेंत पणजेची पोटवेंचणूक शक्य. 20 ते 22 एप्रील मजगतीं वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येवंक शकता. 19 मायाक मतदान, 23 मायाक सगळ्या बरोबर मतमोजणी. आचारसंहितेच्या काळातूच पणजेची पोटवेंचणूक म्हणजे बीजेपीक तातले तातूंत सुशेग. बीजेपी सध्या वेंचणुकेच्या मोडात. पणजे पोटवेंचणुकेक बरें. 23 एप्रिलाक गोंयच्यो हेर वेंचणुको सोंपतात. बीजेपीक पणजे बरें. बीजेपीची पुराय टीम पणजे एकठांय काम करूंक शकता. वेंचणूक मोडात आशिल्ल्या बीजेपीक चार्ज जावंक वेळ नाका. बाबूश सध्या पणजे रावपाची तयारी करता म्हूण वारें जालां. पक्ष आनी तिकेट खंयची ती तेन्नाच कळपाची. बाबुशाक मात तातले तातूंच बरीच घासाघीस. तेच दरम्यान ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक. ताळगांव पंचायत आनी उपरांत पणजे पोटवेंचणूक. ताळगांवची वेंचणूक एप्रिलांत. बाबुशाक पोटवेंचणुके बरोबर तिवूय म्हत्वाची. ताळगांव पंचायतीचें मतदान 28 एप्रिलाक. मतमेजणी 29 एप्रिलाक. बाबूश 15 एप्रील ते 29 एप्रील मेरेन ताळगांवचे वेंचणुकेंत बिजी. बाबुशाक पणजे वेंचणूक लडोवपाची आसल्यार बरीच घासाघीस जातली. अर्दे दीस ताळगांव पंचायतींत, उरता ते पणजे प्रचाराक. तिनूय विधानसभा मतदारसंघ आनी लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघाच्यो वेंचणुको आटपल्यान सगळ्यांचो राजकी फोकस एके पणजे पोटवेंचणुकेचेर. परिस्थिती तातल्या तातूंत बीजेपीक सुशेग. बीजेपीचो पणजे नेमको कोण आनी बाबुशाची तिकेट खंयची ती तेन्नाच थारपाची. पर्रीकाराच्या मतदारसंघाचेर सगळ्या गोंयकारांची नजर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.